जवळ जवळ 3 किलोवॅटाचो सोलर पॅनल इन्वर्टर विथ बॅटरी तांकां बसोवन दिले आणि आज तांकां ताचें उक्तावण आमचे आमदार श्री सुरेंद्र ढवळीकर यांच्या हस्ते जालां. हें जें केलां तें पूर्ण म्हाराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे जालां. पूण ह्या भायर आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा NRE डिपार्टमेंटा तर्फे ज्यांच्या कडेन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसा ऑलरेडी आसा किंवा नवें कोणी घेवपाक सोदता हांकांय भरपूर सहकार्य NRE आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा तर्फे जाता. आनी हो प्रयोग आमी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट तर्फे लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. जवळ जवळ 3 किलोवॅटाक जवळ जवळ 77 सबसिडी 77% म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 78,000 आणि गोवा गव्हर्मेंटाचे मिळून जवळ जवळ 77% सबसिडी ही गव्हर्मेंट कन्झ्युमराक दिता. म्हणजे सोलर पॅनलाचो जर कॉस्ट जवळ जवळ 1,70,000 आसलो 3 किलोवॅटाचो जाल्यार 1,54,000 पर्यंत सबसिडी मेळटा. आनी हें सगळें जेन्ना जातलें तेन्नाच एक ग्रीन एनर्जीक बरो वाव मेळटलो. आज आमी खूबदां विचार करता की गोंयान सोलर पॅनल जेन्ना आमी घालता तेन्ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खूब वर्सां लागता. जी लायट तेन्ना गेली कित्येक वर्सां मेळनाशिल्ली ती लायट आमी सोलर पॅनल्स वयर घालून बॅटरी स्टोरेज करून तांकां दिल्ली आसा. आनी ताचो उद्घाटन समारंभ आज म्हज्या हातान म्हजे बरोबर आमचे जिल्हा मेंबर बापगणपत, सरपंच रामचंद, उपसरपंच बांदोडा, त्याच प्रमाणे सगळे पंच, आमचे मडकयचे सरपंच विश्रांत नायक, माजी सरपंच कवळेचे बाब राजेश कवळेकर आणि सगळे आजी आडपयचे माजी सरपंच सरोज, भारती नायक माजी सरपंच आमचे तळावलेचे, अशी सगळ्यांनी मुद्दाम हांगा येवन हजेरी लावले. त्याचे बरोबर आमचे सगळे कार्यकर्ते, पत्रकार, मिडिया. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफ गोवान गेली कित्येक वर्सां EHN हे नंबर दिल्या आणि EHN ह्या नंबराक तांच्या हेच्या प्रमाणे कन्सिडरेशन आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या प्रमाणे. पूण काही कारणां लागून काही लोक कोर्टाक गेल्ल्या कारणान कोर्टान EHN घरांक लायट आनी उदक दिवपाक मनाई केल्या. तुम्ही सगळे आमच्या दाराक पावले आनी आमकां लायटीची सेवा करून ती उत्पन्न करून दिल्ली आसता.